देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. एके आवयची तुळना कोणा सांगाता करची? आमी म्हणटात की आवय ही मोग, काकलूत, उदार इत्यादीचें एक स्वरूप. आमकां जोण एकल्याक खबर आसा एके आवयचें मोल. आयज आमी निश्कलंक मरयेच्या काळजाचो उगडास करता. एक खीण असो आयलो की मरयेचो एक तेवो, अ ट्रेजर, जो तिणें दोळ्यांत तेल घालून राखलेलो तो एक दीस सांडटा. ती गिरेस्तकाय सांडली म्हूण ती उचांबळ जाली आनी ताच्या सोदेक लागली. तुमकां दिसतलें हांव एक नवी काणी सांगता म्हूण, पूण ना. मारिया माय जी गिरेस्तकाय आनी तेवो सोदताली तें आनीक कांयच न्हू पूण खूद तिचो पूत जेजू. एक लेखकान अशें म्हणलां, जिवीत जेजू विणें, अ लायफ विदाउट जिजस, जावन आसा घर काळजीदाराचें, चेतनांनी हुस्क्यांनी भरलेलें. आनी हीच काळजी आंकवार मारयेन आनी जुजेन अणभवली जेजू सांडलेल्या वेळार. पूण दुसरे वाटेन जेजूचें आसणें, अ लायफ विथ जिजस, एके तरेची कुशालकाय हाडटा जी उतरांनी सांगूंक कठीण. आनी तीच कुशालकाय मारियान आनी जुजेन भोगली जेन्ना जेजू तांकां जाणारा मोदें देव मंदिरांत दिसल्या उपरांत. उरलेलें आमच्या हातांनी आसा. डोंट कीप जीजस ऑन होल्ड, बट होल्ड ऑन टू हिम, क्लिंग टू हिम. जेजूक चिटकून रावात, ताका तुमचो तेवो करात. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, कुशाल राव.